हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? सो गोंयचो हांव व्हिडिओ कोत्नी आमगे इंडियन पासपोर्टी लागून कोत्ता. फर्स्ट थिंगीचे मुगे पासपोर्ट हा आनी ही पयली पासपोर्ट ही सगल्या कडेन आसतलीच ही भाशेन आनी फाटल्यान ही भाशेन हा आनी आमगे सगळी डिटेल म्हणटो हितून आसोता, फोटो बी सगळे आसोता. पूण आतां जी आमगे इंडियन पासपोर्ट हा ती चेंज जालो हा, अपग्रेड जालो हा. जे हिंग न्ही सोकला कांय ना, रिपब्लीक ऑफ इंडिया म्हणून बरयलो हा, पूण हिंग सोकला न्ही तेका चीप येयलो हा. ओके, हांव सायडीक घालता ती पासपोर्ट. आनी ही पासपोर्ट जावन हा कॉन्टॅक्टलेस रेडिओ फ्रिक्वन्सी आयडेंटिफिकेशन. ते चीप हा तेजे शॉर्ट फॉर्म जावन हा RFID. आनी तितून भितर एंटिना आसतलो आनी आयरीस स्कॅनर हा तितून भितर फिट केलो हा. आनी तितून न्ही मायक्रोचीप हा, ते धाकटें हा ते चीप म्हणटा तेका भितर आसा ते. न्यू फिचर्स सगळे एडवान्स टेक्नॉलॉजी आहे ती. हितून तेंचे सगळो बेनिफीट आनी कितें आहा तें सगळें तुमकां ह्या व्हिडिओन हांव थोडें एक्सप्लेन कोत्ता केश कोन कितें आहा ती. मेन थिंग ही पासपोर्ट केली ती आमगेले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स तेंच्यांनी केलो हा. पासपोर्टीची मिनिस्ट्री आहा ती इंडियाची आनी ग्लोबल जे स्टँडर्ड्स आहाय तेका मीट करपाक केल्या. मिन्स दुसरे अदर कंट्रीज आहाय लायक कॅनडा, US, मलेशिया, स्पेन जावं इटली, 100 कंट्रीज आहाय तेंच्यानी ऑलरेडी तेंकोडे ई पासपोर्ट्स आहाय. आनी ही न्ही फास्ट तुगे सेक्युरिटी चॅक, इमिग्रेशन चॅक करपाक. पयलीं कितें जातालें, पयले लोकांनी लायनीन रावपा पडटालें वोसोन जायतो टायम. मागीर तुगे पासपोर्ट दी ते चॅक कोत्ताय, मागीर कंप्युटर तुगे सगळी डिटेल घालताय, बरो टायम स्पेंड, लोकांकडे टायम वेस्ट जातालो. पूण आतां ही पासपोर्ट न्ही चीप हा, एंटिना आहा तेका आनी तुगे सगळी फोटो, बायोमेट्रीक, तुगे आख्खी डिटेल, तुगे स्पावस, तुगे नेम, तुगे एड्रेस आख्खी ते चिपा भितर आसतली. आनी हे पासपोर्ट तुगे सांडल जाल्या पासून तुज्यांनी कोणेंच तुका स्कॅम करपा जायना, ना फ्रॉड करपा जायना, कसलें हें करपा जायना. आख्खी जी डेटा आसत न्ही तो चिपा भितर आसतलो, कांय कोडपा पासून ना थंय. ओके, हिंग सोकला आसता तें सगळो डेटा तितून स्टोर आसतलो तुगे आख्खो. ओके, हे भाशेन आतां न्यू आमगेले इंडियन जी पासपोर्ट आहा ती अपग्रेड जालो हा. हो एक बरो न्यूज कोण आतां ट्रॅवल करपाक कोण न्यू पासपोर्ट करपाक तेंकां. सद्या ही पासपोर्ट आतां चलता, जेदोना तुमी आतां न्यू करपा वयतो न्ही, फर्स्ट टायम करतले तुमगे पासपोर्ट रिन्यूवल करतले तेदो तुमकां मेळटली. ही सगळी तुमकां इन्क्वायरी जी आहा पासपोर्टीची, पासपोर्ट सेवा केंद्र जे आमगे पेनजीम आहा तितून मेळटली. तुमच्या न्ही वेबसायटीचेर आमगे जी पासपोर्टी वेबसायट आहा तेजेर वचोन चॅक करपा जाता. ओके, आनी हितून सायबर सेक्युरिटी, फास्ट इमिग्रेशन चॅक, मागीर तुका चॅक इन डायरेक्ट आतां सेल्फ चॅक इन केश कोन कोत्ताय आमी एअरपोर्टार गेले म्हणटा सेल्फ चॅक इन ते भाशेन आसतली. तुका चड टायम तुगे वेस्ट जावपाना, रिलायबल आनी कन्विनियन्स सारकी. आनी तुगे सगळी डिटेल त्या हितून आसतली. हिंग डिटेल घालताय ती तूं ट्रॅवल तुगे खंयचें डेस्टिनेशन आहा, तुवें कितू तुगे ट्रॅवल हिस्ट्री आहा, सगळें न्ही आतां त्या हितून भितर कळटलें. आनी ही पासपोर्ट जावन आहा सारकी स्मार्ट सेक्युरिटी, सगळे फूल फिचर्स आसता तितून आनी प्रोटेक्शन आसता तितून. आनी बरे भाशेन ही तेंच्यांनी डिजायन केल्या आनी सारको चीप आहा तो. वन ऑफ द लिडींग कंपनीज जे इंडिया आहाय तेंच्यांनी डिजायन केलो आहाय. आनी हे भाशेन आतां पासपोर्ट आहा ती आमगेली इंडियाची अपग्रेड जालो. एक बरो न्यूज आमकां सगळें आतां कांय बरें डेवलपमेंट जाता, कितें जाता, चेंजीस जाताय, न्यू टॅक्नोलॉजीस जाताय. तेच भाशेन आमगे पासपोर्टीनूय न्यू हें येयलो आहा, टॅक्नोलॉजी येयलो आसा. कांय बरें सगळें तुगे आख्खी हें आसतली हितून आं सगळें टील ट्रॅवल हिस्ट्री. आनी एश कोन जे हिंग लायन ना हिंगा इंडिया म्हूण बरयलो आसतलो हिंगा हे भाशेन. ओके, आनी पासपोर्ट न्ही डिफरंट कलर येतली. हांव तुका सायडी सगळे फोटो इमेजीस घालता आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें हांव सगळें हितून घालता, तुमी वचून चॅक कराय. आनी चड तुमकां चड इन्फॉर्मेशन जाल्यार तुमकां पासपोर्ट सेवा केंद्रान सगळें मेळटलें. ओके, न्यू ई पासपोर्टीन न्ही तुगे फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रीक, मागीर तुगे फेशियल फोटो आख्खो, तुगे सिग्नेचर सगळो डेटा तितून स्टोर आसतलो, आख्खो डिजिटल आसतलो तोय बी जाल्यार. आनी तेंच्यांनी सांगलां जितले बी ई गेट्स आसताय न्ही थिंगा तुमगेले फास्ट चॅक इन जातले, लायक दुबय, सिंगापूर, लंडन हे कंट्री न्ही. आनी जायत सेवरल कंट्री आहाय थिंगा सगळे गेटी आसताय चोय ई चॅक करपाची. थिंगा तुमगे फास्ट इमिग्रेशन जातलें आनी तुमकां टायम वेस्ट करपाक पडपाना हे भाशेन. सो एक बरी अपडेट आहा आमगे न्यू इंडियन पासपोर्टीची. आनी हे न्यू पासपोर्टी न्ही सगळे कावर पासून आख्खे फुली चेंज आसतले. आनी तितून न्ही एडवान्स विज्युअल
मॅटेरियल सेक्युरिटी हो सिस्टम फुली यूज केलो आहा. सगळे आख्खें आसता तें आतां चिपार जातलें कित्याक 2026 चलता. टॅक्नोलॉजी आहा ती अपग्रेड जाता. सो इट्स अ बेटर सगळ्यांक आमकां आतां कोण ट्रॅवलर्स हें करपा येते कित्याक पयलीं पासपोर्टी स्कॅम जाताले, फेक जाताले, कोणागे सिग्नेचर हें करतालो हें जाताच कित्याक ते बेश्टे कावर येताले. पूण आतां पयलीं पासपोर्टी जाय तो टायम लागताच ते मिशिनान घालताले आनी हें करताले. पूण आतां ई पासपोर्ट न्यू आहा जी ई पासपोर्ट ती फास्ट तुगे ट्रॅक जातली रोखडी. ओके. आणि तेंच्यांनी मेन्शन केलां ई पासपोर्ट जावन आहा स्टँडर्ड्स अँड ग्लोबल रेकॉग्नायझेशन, इंटरनॅशनल सिवील एविएशन ऑर्गनायझेशन, डॉक्युमेंट सेक्युरिटी हे सगळे फिचर्स आहेत तितून सगळे ॲड केलो आहे. जस्ट स्मॉल डिटेल आहा ती तुमकां दिता बारीक बारीक कितें आहा ती. सो फुली इनक्रिप्टेड विथ सेक्युरिटी मोर फिचर्स हे हितून आतां न्यू डिजिटल पासपोर्टीन ऑलरेडी इन्क्लूड केलो आहाय. तेंच्यांनी बरें बेनिफीट हें केलो आहाय सारकें कस्टमरा इजी एक्सेस जावपा आनी जितले जे ई गेट्स आसताय तितले एअरपोर्टार ते यूज करपा आनी जी ट्रॅवल जर्नी आहा ती स्मूथ जावपा, फास्ट जावपा. आनी कितें आहा तें सगळें तुमकां आतां मोबायलार बी नोटिफिकेशन सारकें येतलें प्रॉपर. ओके. हे भाशेन सगळी अपग्रेड केलो पासपोर्ट. कितें अपडेट आहली ती तुमकां हे पासपोर्टीची ह्या विडियोन दिला. चड स्टोरी जाय जाल्यार तुमकां पासपोर्ट ऑफिसान मेळटली. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ ग्रेट डे. बाय बाय फ्रेंड्स. टेक केअर.